आसात. गोवा फॉरवर्डाक काणकोण ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट दत्ता गांवकर आणि काणकोण ब्लॉकाचे ट्रेजरर उमेश कुटकी. ही प्रेस कॉन्फरन्स खासा इतल्याच खातीर काल राती जो कितें इन्सिडंट घडलो ताची पुराय माहिती सविस्तर माहिती हांव तुमकां दिता. आमची काल मिटींग आसली. पैंगीण कॅन्डिडेट जो आमचो प्रशांत नायक आसा हाची पयली कॅम्पेनिंगाची मिटींग आमी गांवडोंगरी पंचायत हॉलांत केली. पंचायत हॉलाचे परमिशन आमकां 26/11/2025 ह्या दिसाक मेळ्ळें. ताजे उपरांत बाकीची परमिशनां घेवपा खातीर डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक आमी 26, 27 आनी 28 सातत्यान 3 दीस आमी त्या ऑफिसांत गेले. पूण त्या 3 दीस आमकां ऑफिसांत कोणूच मेळ्ळो ना. कित्याक काणकोणाक पर्तगाळे हांगा जिवोत्तम मठाचे अनावरण जावपाचें आसलें. श्रीराम प्रभू रामचंद्राची एक व्हडलो स्टॅच्यू, ताका लागून आनी थंय आमचे देशाचे पंतप्रधान मोदी येवपाचे आसले कारणान ऑफिसाचे सगळो स्टाफ थंय आसलो. आनी काल नकळत कोड लागलो. कोड लागले उपरांत आमी पयली फावटी वचून जें आसा तें पयल्याचे पयली आमी आरोप एप्लिकेशन केलें. डेप्युटी कलेक्टराक एप्लिकेशन केलें आनी PI काणकोणाकय आमी एप्लिकेशन केलें. एप्लिकेशन केले उपरांत हांवें प्रतापराव जो डेप्युटी कलेक्टर आसा ताका बरोबर 12:58 कॉल केलो. साहेब तुमी खंय आसात? तो म्हणपाक आपूण आज शेनवार मरे, आपूण खंय आसा? आपूण घरा आसा. हांवें म्हणलें म्हाका परमिशन जाय आसलें सावंडाचें. तो म्हणपाक सावंड बिवंड आतां आपल्याक कांय लागना, तूं आरोप विचार. काणकोणाक आरो आसा विपुल नायक गांवकर. हांवें विपुला कडेन गेलो. विपुल म्हणपाक परमिशन आपल्याक लागना, आपल्याक फक्त लागता तें इलेक्शन कंडक्ट करपाचें. तूं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलय. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक परत फोन करून आरो कडेन उलोवपाक दिलें. जवळ 5 मिनटां आरो ताजे कडेन उलयलो. ताजे उपरांत ताणें एप्लिकेशन घेतलें आनी कोणा तरी सिनियराक कॉल केलो. जवळ 10 मिनटां तो त्या कॉलाचेर उलयलो आनी म्हाजे बरोबर उमेश आसलो. उलोवन जाले उपरांत म्हणपाक तूं प्रोग्राम कर, मिटींग कर. आमकां फ्लायींग स्क्वॉड हो मंडेच्यान दिला आनी जो कितें त्या प्रोग्रामाचो जो खर्च येता तो तुका एक्सपेंडिचरा भितर दाखोवपाक मेळटलो, पडटलो. 5 लाख पर्यंत मर्यादा आसा. हांवें म्हणलें हय हरकत ना. हांवें सगळें सविस्तर एप्लिकेशन दिल्लें आसा. तें एप्लिकेशन इनवर्ट करून घेतलें, डेप्युटी कलेक्टरान इनवर्ट करून घेतलें आनी PI आमी दिलें. ताजे उपरांत बरोबर म्हाका 4 वरांचेर कॉल आयलो. 4 वरांचेर कॉल आयलो उपरांत म्हाका म्हणपाक ऑफिसान तूं यो. आरोच्या ऑफिसांतल्यान कॉल आयलो. डेट, टायम आनी वेन्यू वेवस्थीत बरय दिवपालो. हांवें डेट घातली कालची, वेन्यू घातलो गांवडोंगरी पंचायत हॉल आनी टायम घातलो 7 ते 9 पर्यंत टायम घालून एप्लिकेशन परत एकदां हांवें दिवन इनवर्ट तें कोमरपंत म्हणटा चलयेन दिलें आनी वामन सावंत हो थंय आसलो. हें सगळें डिस्कशन करतना त्या ऑफिसाक व्हिडिओय काणकोणचो आसलो. दोगांय एकूच कॅबिनांत बसतात. हें सगळें जावन तुमी आतां प्रोग्राम करात. हें इतलें आमकां एश्युरन्स ताणें दिली उपरांत आमी प्रोग्रामाक आमच्या स्टार्ट केली. बरोबर प्रोग्राम सुरू जातना 7:30 वरांचेर PI हरीश राव देसाय, PSI आनी एक कॉन्स्टेबल घेवन आयलो. ताच्या शब्दान तो सांगपाक तुमी प्रोग्राम बंद करा, तुमकां परमिशन ना, आपल्याक आरो कडच्यान डायरेक्शन आयिल्लें आसा. हांवें म्हणलें आरोन अशें अशें म्हाका सांगलां तें आपल्याक लागना, परमिशन दाखय. हांवें हॉलाचें परमिशन दाखयलें, ना सावंडाचें परमिशन दाखय. इतल्यान आमचे अध्यक्ष थंय आयलो. अध्यक्ष म्हणपाक कितें जालां विजय सरदेसाय? हांवें म्हणलें अशें जालां, हॉलाचें परमिशन आसा, तूं एप्लिकेशन केल्लें तेणी रिजेक्ट केलां. आमी म्हणलें ना, एप्लिकेशन ताणें भितर घेतलां, रिजेक्ट केलें ना, आमी प्रोग्राम करतात. परमिशन दिवपाची जबाबदारी तांची. 24 अवर्सां भितर तुमी इलेक्शनाच्या टायमाचेर तुमी दिवपाक जाय आनी 24/7 डेप्युटी कलेक्टर काणकोण ऑफिसांत आसपाक जाय. आमी मिटिंगेक सुरवात केली. मिटींग जवळ 45 मिनटां मिटींग चालू जाली. इतल्यान हरीश राव देसाय PI आयलो आनी डायरेक्ट मायक बंद केलो. तुमी मिटींग बंद करात. आमी म्हणलें आमकां हॉलाचें परमिशन आसा, सावंड बंद करूया, हरकत ना. ना, मिटींग बंद जावपाक जाय. ताजे शब्द तुमी जर वचून पळयत जाल्यार 6 मिनटांचो तो व्हिडिओ आयलो आसा. ह्या सगळ्या घटनाक्रमांतल्यान एक गजाल लक्षांत येता, कशा पद्दतीन हो सरकार
भिला आनी आमचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करता. अशा पद्दतीन जर निवडणुक्यो जावपाक लागल्यो जाल्यार मागीर जावप कशें? आमचे मतां आमी लोकां कडेन मागप कशें जर तुमी आमच्या बंधन घालपाक लागले जाल्यार? सकाळ फुडें हांवें पेपर पळयलो जाल्यार पेपराक एक स्टेटमेंट म्हणटा की गव्हर्नमेंटाचो तातूंत कांय रोल ना म्हणटा, मुख्यमंत्री म्हणटा. अशा पद्दतीन एक होम मिनिस्टर जर आपली जबाबदारी झटकोवपाक लागलो जाल्यार कशें जातलें? रोल कसो ना? ती सामूहीक तुजी जबाबदारी तूं घेवपाकच पडटली. जर रोल ना जाल्यार पीआय हरीश रावतालो मोबायल काडचो आनी खंयच्या मिनिस्टरान ताका कितली वेळ कॉल केला तें डिटेल काडचें. आनी जाता जाल्यार तुमी ताचेर एक्शन घेयात. मुख्यमंत्र्याचेर एक्शन घेयात. मुख्यमंत्र्यान पीआयचेर एक्शन घेवची. ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगचें आपल्या मुख्यमंत्र्यान कॉल केलो ना म्हणून. अशा पद्दतीन तुमी दडपण आमचेर घालपाक शकना. तुमी जितले नेटान आमकां चिट दितले तितल्याच नेटान आमी वयर सरतले, तितल्याच ताकदीन आनी तितल्याच नेटान आमी प्रचार करतले. आमची मागणी आसा एक बरें इलेक्शन जाता जाल्यार इलेक्शन कमिशनान हातूंत लक्ष घालपाक जाय. जो कोण आरो आसा काणकोणचो जर ताका आपली जबाबदारी खबर ना आनी डेप्युटी कलेक्टराक जर आपली जबाबदारी खबर ना जाल्यार तांकां तात्काळ तुमी काणकोणच्यान ट्रान्सफर करचें. एक्शन घेवपाकूच पडटली. पीआय असो एक मनीस येवन आमचो मायक थंय बंद करूंक शकना. आमी थंय डान्स करनासले, आमी थंय खंय तरी पार्टी करनासले. 10 उपरांत कांय जालें ना. 10च्या 8:30 सुमार खबर. एक लोकप्रतिनिधी आनी पार्टीचे अध्यक्ष थंय आसात, पंच आसात थंयचे एंटायर आनी सरपंचूय त्या हॉलाचो जबाबदारी. त्या हॉल त्या पंचायती ते बसले आसतना सरळ येता आनी मायक बंद करतात. हें अशें चल्ल्यार कशें जावप? हांव तुमचे कडेन तुमकां प्रश्न विचारता मिडिया भाव, कशा पद्दतीन तर फेअर इलेक्शन करपाक जातलें अशें केलें जाल्यार? आमी मिटिंगूच तुमी आमकां घेवपाक येवचे ना जाल्यार आमचे मुद्दे आमी लोकां मेरेन कशें पावोवप? कारण थंय हजारभर लोक आसलो. अक्षरशः थंयच्या हजारभर लोकांनी कुशो घालून त्या पीआयक धांवून घातलो. आमच्या स्टेजीर येता तो मायक बंद करता आनी म्हणटा मिटींग जावंक दिवचो. तो कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर वागलो? खंयच्या मिनिस्टरान ताका कॉल केलो? हाची सखोल चौकशी मुख्यमंत्र्यान करची. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन नमळाय मागतात ती चौकशी तूं कर आनी त्या पीआयचेर तूं एक्शन घे. त्याच बरोबर आमी इलेक्शन कमिशना कडेन मागतात आरो आनी डेप्युटी कलेक्टराक तुवें तात्काळ थंयच्यान ट्रान्सफर करचे. तांच्यान ही जबाबदारी घेवपाक जायना आनी ते एकामेकाची जबाबदारी एकामेकाचेर धुकलितात. आरो म्हणटा सावंडाचें परमिशन दिवप डेप्युटी कलेक्टरान आनी डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आतां सगळें आरोचेर. आमी परमिशनां मागप कोणाचेर? म्हणून आमची मागणी आसा दोगांकी ट्रान्सफर मारचें काणकोणच्यान आनी पीआय जो आसा हरीश राव हाचेर एक्शन जावपाकूच जाय. पॉलिटिकल प्रेशर आयले शिवाय तो पीआय तसो करनासलो. पीआय मागीर सकयल वचून सांगतालो की आपल्यालें सँडवीच जाता, दोनी सायडींतल्यान प्रेशर घेता. आनी आमी हे जो कितें प्रकार घडला तो आमी सगळो इलेक्शन कमिशनराक लेटर करून ताच्या कानार घालपाचें आसा. काल जो प्रकार घडला तो लोकांक पळोवन थंय लोक जमले ते पळोवन पॉलिटिकल खंय तरी मिनिस्टरान तांकां कॉल केलो आनी म्हणून तो आयलो आनी तो आमचो मायक बंद केलो. मायक बंद केलो म्हणून आमचो आवाज बंद करपाक ते शकचे ना. गोवा फॉरवर्ड तितल्याच ताकदीन आनी तितल्याच नेटान काम करतले आनी पैंगीण जिल्हा पंचायतीचो आमचो उमेदवार श्री प्रशांत नायकाक आमी निवडून हाडटले म्हळ्यार हाडटलेच. इलेक्शन कमिशन आमी करया पळय लेटर ते कितें एक्शन घेता ते पळय. घेतना जाल्यार आमी कितें आमगे योग्य जी कितें स्टेप घेवपाचे निर्णय आमी पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन उलोवन आमी घेतले. खोलायेन चौकशी करची आनी अशे प्रकार हेजे नंतर आमी जे जिल्हा पंचायती इलेक्शन जातले ते इलेक्शन सोंपतपर्यंत अशा कसल्याच तरेचो अनुचित प्रकार घडपासाठी गोंयांत जावचे न्हू ही मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची. थँक्यू. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.